to burwór, Sodora porosłordo, Sorbe stworacze mody, Soglia porosłordo, Temaciano gratuluja, Facciamo di razzomuja, Temaciano gratuluja, Facciamo di razzomuja, Iщо благословлю Божа, Согріваш радуй земля, Ека знарему горду, Народ горький мунда, Тевачано грацуруя, Facciamo di razzomuja, Tevachano gratuluja, Facciamo di razzomuja. आयज दिनवासनीचे संकल्प वो थँक्सगिवींग इंटेंशन घेता फ्रिडा रॉड्रिगीस देवान ताका आनी ताच्या कुटुंबाक बरी भलायकी दिल्ल्या पासत तें दिनवासता ताचे पासत आनी ताच्या कुटुंबा पासत मागुया तेच परी आयज वाडदीस संभ्रमतात बर्थडे संभ्रमतात फ्रिया रॉड्रिगीस आंजेलिका फेर्नांदीस मेलनी जोसेफ आनी डॉक्टर स्टेसी फेर्नांदीस हांकां सगल्यांचेर देवाचो आशिर्वाद मागुया आनी तांच्या आनी तांच्या कुटुंबाक आमच्या मागण्यांत दवरुया बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्यांचे नांवी Amen. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आसूं. प्रतीच्या बाबळीन पवित्रतेन फावते पुरी वांटो घेवचे खातीर आमची पातकां ओळखून घेवया आनी दूख धरून सगळीं बराबर म्हणया हांव पातकी सोर पदवेदार देवाक आनी तुमकां बाबळींदो म्हजो गुन्यांव विचारून सांगता मनान चिंतून आनी तोंडां विचारून वायट हातारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो बोड अपराध ह्या पासत भाग्योन सदांच सांगपार मरेक सगल्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबडीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता सर पदवेदार देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां सासणांच्या जिविताक पावूं Amen. प्रार्थुया सर्वेस्परा देवतांच्यान मनशांचें मुण्यारपण तुवें संपूर्ण मांडावळीन तारायलां तर स्वर्गार सदांच तुजे मुखार तुजी सेवा करता ते तुजे दूत ह्या संवसारांत आमचें जिवीत राखूं म्हूण आमी तुजे लागीं कालतेपणी मागता हे आमी मागता आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवींचो खरो देव तुजे सवें आनी पळयत आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासणांच्या सासणांक Amen. उत्पत्तीच्या पुस्तका वेलें वाचप
त्या दिसांनी सर्वेस्परान अब्रामाक म्हणलें, तुजो देस, तुजो घोराबो आनी तुज्या बापायचें घोरदार सोड, आनी हांव तुका दाखयतलो त्या देसांत वच. हांव तुजे तावन एक व्हड पोरजा उपजयतलो. तुजेर हांव आशिर्वाद घालतलों आनी तुजें नांव इतलें श्रेश्ठ कोत्तलो की आशिर्वाद घालपाक लोक तें नांव वापरतलो. तुजेर आशिर्वाद घालतात तांचेर हांवूय आशिर्वाद घालतलों. तुजेर शिराप घालतात तांचेर हांवूय शिराप घालतलों. प्रिथुमेवेलीं सोगलीं कुळां तुजें नांव घेवन आपणाचेर आशिर्वाद मागतलीं. सर्वेस्पराच्या उतराक पाळो दिवन अब्राम भायर सरलो आनी लोटूय ताचे बरोबर गेलो. अब्राम हारान गांवांतलो भायर सरलो तेन्ना ताका 75 वर्सां आसलीं. अब्राम साराक आपले बायलेक तशेंच लोटाक आपल्या भाच्याक आनी हारानान सोगली गिरेस्तकाय आनी पोरजां जमयलोली तितली घेवन कानाचे वाटेक लागलो आनी थंय पावलो. शिकेमाच्या पवित्र जाग्यार पर्यान मुणगे मोरेच्या सिंदूर रुखा पर्यान तीं भोंवलीं. त्या काळार त्या गांवांत कानानकार लोक रावतालो. अब्रामाक दिश्टी पडोन सर्वेस्परान म्हणलें, हो देस हांवें तुजे संस्थीक दितलो. आनी आपणाक दिश्टी पडलोलो त्या सर्वेस्पराच्या मानाक अब्रामान एक वेदी बांदली. थंय तावन बेतेलच्या उदेंतीक आसलोले दोंगरे तालुके पर्यान तो गेलो आनी थंय ताणें आपलो तोंबू तांदलो. ह्या तोंबीचेर अस्तोमतेक बेतेल आसलो आनी उदेंतीक आय. थंय ताणें सर्वेस्पराक एक वेदी बांदली आनी सर्वेस्पराचें नांव घेवन ताका उलो मारलो. थंय तावन प्रवास करीत करीत अब्राम नेगेब पर्यान पावलो. देवाचें उतर हें. देवाचे वडोवकार. आमचो जबाब जातलो, जी पोरजां देवान विचून काडल्या ती खरेंच भागी. परतून म्हणया, जी पोरजां देवान विचून काडल्या ती खरेंच भागी. सर्वेस्पराक आपलो देव म्हूण वळखता ती पोरजां भागी. असले पोरजेक आपलें दायज करून ताणें विचून काडल्या. स्वर्गार तावन सर्वेस्पर नदर घालता. सगळे मनशाकूळ ताच्या मुर्यांत आसा. जबाब, जी पोरजां देवान विचून काडल्या ती खरेंच भागी. सर्वेस्पराची कोण भक्ती करतात ताच्या मायमोगाचेर कोण विस्वास ठेवतात तसल्या मनशांचेर ताची नदर बसल्या. तोच तांकां मन्नांतली सोडयतलो. तोच तांकां दुकोळच्या काळार दानो दितलो. जबाब, जी पोरजां देवान विचून काडल्या ती खरेंच भागी. आमचो आत्मो सर्वेस्पराची वाट पळोवनूच आसा. ताचे भायर आमकां आदार ना, राखण ना. जसो तुजेर आमचो विस्वास सर्वेस्परा तशी आमचेर देवून तुजी प्रिती. जबाब, जी पोरजां देवान विचून काडल्या ती खरेंच भागी. उद्गार. देवाचें उतर जिवें आनी सुळसुळीत. तें ताच्या काळजाचे ओतरेक आनी चिंतना पारकिता. Survéspor तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सावे आसूं.
मातेवा पोरमोणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान जेजून आपल्या शिसांक म्हणलें, तुमी नीत करूं नाकात आनी देव तुमची नीत करचो ना. कित्याक तुमी नीत करशात तेच तरेन तो तुमची नीत करतलो आनी तुमी जोगशात त्याच मापान तो तुमकां जोगतलो. तुज्या भावाच्या दोळ्यांत आसा ते कुस्कूट तूं कित्याक पडयताय आनी तुज्या दोळ्यांत आसा ती पाटी तुका दिश्टी पडना. तुज्या दोळ्यांत एक पाटी आसतना तुज्या भावाक तूं कसो म्हणटाय, राव तुज्या दोळ्यांतलें कुस्कूट म्हाका काडून दी. डोंग्या, तुज्या दोळ्यांतली पाटी पयली काड आनी मागीर तुज्या भावाच्या दोळ्यांतलें कुस्कूट काडूंक तुका निवड दिश्टी पडटले. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान हे पाटी आनी किस्कूट दोळ्यांतली काडूंक जेजू आपयता. पूण म्हाका जाल्यार ही सोर हो हें कंपॅरिजन सारकें एक्स्ट्रीम कशें लागलें. किस्कूट आमच्या दोळ्यां पडटा. आतां सगळ्या रस्त्याचें काम चलता आनी रस्त्यार धुल्लो आसताच. काम चलनाका किस्कूट भरता. घरां लागत रावल्यार कितें ना कितें पडटाच. आमी साफ कोत्ताच आमचो दोळो. पूण पाटी दोळ्यांत पडप, पाटी दोळ्यांत घालूंक लेगीत जाता. येदी व्हड पाटी आमचेर पडली जाल्यार आमी मरतले. हांव पाटयेचो कुडकोच तर तकलेर पडलो जाल्यार सारकी मरणादीक जावंक शकता. जेजू तेंच म्हणटा, इफ जीसस इज गिवींग सच एक्स्ट्रीम comparison for our understanding, he is making us realize the extreme levels that we can go to condemn a person, to judge a person. And मनीस सारकी खोरायेन दुसऱ्या आपल्या भाव भयणांची वा दुसऱ्या मनशांची कित्याक नीत कोत्ता? कित्याक ताका प्रूव करूंक जाय सगल्याक. he wants to prove everyone, the whole world, that this person whom I dislike is a evil person. हो सारको वायटोवो ह्या पासो तो नीत करता. उतरां कोर. आनी नीत फकत उतरांनूच जायना, उतरां वापरता आमी जायते फावटी आमचे वागणुकेंतल्यान आमी नीतूय करून दाखयतात. नीत इन दट सेन्स ऑफ कंडेमनेशन, नॉट जजमेंट. आमी कोत्ता आमच्या भाव भयणांची नीत, सारकी खर नीत. म्हणजे एके भाशेन तागे कॅरेक्टराचें सारकें मरण जावन दी, ताच्या बऱ्या नांवांचें मरण जावन दी. आनी घडये तो तुका वायट जायत पूण तुका जाय ताका आख्या संवसारांत सोडलेलो आनी सांडलेलो तेगे संबंद, तेगे रिलेशनशीप आसा तांचेंय मरण जावन दी. वी कॅन गो टू दीस लेवल. इतल्या पर्यंत आमच्यान वचूंक जाता. मनीस इतलो वायटोवो म्हूण आमकां लोकांक दाखोवंक जाय. आयज पयल्या वाचपान पळया, देव आब्राम बापाचे आशिर्वाद घालता. देव म्हणटा, जी तुजेर, जी कुळान, ज्यो पोरजां तुजेर आशिर्वाद घालतल्यो तांचेर हांवूय आशिर्वाद घालतलो. ज्यो तुजेर शिराप घालतल्यो तांचेर हांवूय शिराप घालतलो. जाबा बरो दिला. देवान विचून काडलेली पोरजां बागी एके भाशेन म्हणूंक सोदतात. देवान विचून काडप इज लायक अ ब्लेसिंग. टू बी चोजन बाय गॉड इज अ ब्लेसिंग. आमकां आशिर्वादाची वस्त. जाल्यार देव विचारता, क्रिस्तांवांनो, कित्याक तुमी दुसऱ्यांक शिराप घालतात? कित्याक तुमी नीत कोत्तात, फॉर्मोणां मारतात? नीत करप, फॉर्मोण मारप आनी शिराप घालप तुमचेर आशिर्वाद येना, पुण्य मेळना, व्हडली मिलाग्र कशी करिनात. पूण अदीक आनी अदीक खोरायेन तुमी तुमचे शिराप ओडून घेतात. खोरायेन तुमची देवाची कास्त ओडून घेतात. खोरायेन देवान जीं बेसांवां तुमकां दिल्यान
ती तुमी काडटात, घरांतली काडटात आनी शेतांत भायर उडयतात ते भाशेन. जाल्यार न्हिदात, जाल्यार चिंतात, विचारात आपणाकूच, कित्याक म्हाका म्हज्या भितरल्यान येता हें नीत करपाचें? कित्याक म्हाका दुसऱ्या भावाची नीत करूंक जाय? वय म्हाका दुखयलो जातो तेणें, पूण नीत कित्याक करूंक जाय? जसो तूं देवाचें बेसांव ह्या संवसारांत, तोवूय वो तिवूय देवाचें बेसांव ह्या संवसारांत. चिंतुया, दुसऱ्यांची नीत करूंक आमी ताचेर मरण मागीत. आमकांय एक दीस मरण आहा. मरणा देख खोर जायना जाच्याक देवा लागीं आमी सगळीं काकूत मागता, सायबा आमकां बरें मरण दी. जाल्यार दुसऱ्यांक कित्याक वायट मागतात? जेजूचो दोंगरा वेलो सेरमांव हें चलता, जेजू संबंद वाडटा. नीत करून आमी संबंद केन्नाच सांबाळचे ना. निती वरवीं आमचे संबंद तुट्टात. आनी क्रिस्तांवां जावंक जाय नमुणो बऱ्या संबंदाचो. तर चिंतुया, नीत करचें मन आनी काळीज सोडुया आनी नव्या मनान परतून क्रिस्ताशी या आनी ताचे भाशेन सगल्यांक वेंगोवची कृपा मागुया. भेटवणेच्या वेळार आमी गायन गावुया. बापा मानना C8 पान 31, C8 पेज 31. मोच्या बाबळीन मोच्यान तुमचें बलिदान सर पदवेदार देव बापाक मानता तसलें जावं म्हण मागात. तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनांत आनी मोहिमेन आमच्यान आख्खे पवित्र सवेच्या देवाक सर्वेस्पोर म्हणून मोहिमेवन देवा आमच्या सर्गींच्या बापा, आमी तुका समर्पितांव तो वाकाणणेचो योद्न देवदूतांच्या मुण्यारपणान तुजे मुखार पावूं आनी ताच्या आदारान आमच्या जिविताची भेटवणी परमळीत दुंपां वरी तुजे मुखार सदांच चडूं हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमची सवे आसूं. आमचीं काळजां बारुया. आमी ती सर्वेस्परा थाय वारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. वय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर पदवेदारा आनी सासणांच्या देवा, सर काळे आनी सोदताय आमी तुका दिन वासूंक फावो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. रितीन तुवें मनशाक रचलोय, नितीन ताका शिक्षा दिली, म्हूण क्रिस्त आमच्या सौम्या वरवीं दयेन ताका सोडयलोय. ताचे उदेशीन देवदूत आनी सर्गींचो सगलो दलबार तुजी तोर महिमा वाखाणटात. तांचे सांगाती आमचेय ताळे मेळोवन आमी तुजी स्तुती गायता. Sogani संसार बोला तुझ्या वैभवा उसळी तुका सोयसो सर्वेस्पराचे नावी येता ताका सो
उसोगी तुका सोयसो. बापा खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणांची जो तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कोर म्हूण आमी मागता जावन ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशीन कोश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वचून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोंची. तेच परीन जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिनवासलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें, तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियात, ही म्हज्या रोगताची काल्स. नव्या आनी ससनीक कोर्राचें हें रगत पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारोवतलें, हें म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो गुट परगटुया. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास कोत्ता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणीची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फाव केलें देखून आमी तुका दिन वाचता. जेजूची कूड आनी रगत शेवतले आमा समेस्तांक पवित्र आत्मे वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्पराक्य प्रथमेचेर विस्तारलेले तुजे पयत सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बाग्यान बापा, कार्दियाल फिलिप नेरी आमच्या गोवळी बापान सगळे याज्ञिकी वर्गां बरोबर तिका प्रतिमोगांत वाडय. पुनर्जिवनपणाचो बरवासो धरून मेल्यान ते आमच्या भाव भयणीची काकूत कर. तांकां तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पोट जडीत मुखार मोळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मरे देवाचे माय संगती तिच्या पोती बागयोन झुजे बागयोन धर्मतान सर काडीन तुका मनवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणांच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगता, त्याच जेजू ताई पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर पदवेदार बापा, सर्वंदन आनी वैभव तुका सासणांच्या सासणांक. जेजून शिकयल्लें प्रार्थन सगळीं दीर घेवन म्हणया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरास आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळणेन पडून दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परासोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सडवंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवशान ओत्रेकता. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सर पातकांतली सुटय आनी सर आकांतांतली वाटाय. सौम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मतांक म्हणलें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पयत सभेच्या बाबार्थाचे दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ, जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासणांच्या सासणांक. सौम्याची शांती सदां काल तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक शांती दियात. ही देवाची शेडी संवसाराचें पाप काडटा. ती शेडयेच्या जेवणाक आपयल्यान ती सगळीं सुभागी.
सोम्या तुवें आमचें तरेवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. जेजूक आमच्या काळजान शेवतना गायन गावया. जेजू बऱ्या गावड्या D13 पान 50 आनी 4 D13 पेज 54. 예수 보랴 보랴 예수 사랑 보랴 솔깃한 두려움 서로 나가로 예수 보랴 보랴 예수 사랑 솔깃한 두려움 서로 나가요. 오래 아비시니 누가 수건개니 두제 달고 나가 올 서로 소나가 오래 아비시니 누가 수건개니 두제 달고 나가 올 서로 소나가 प्रार्थुया. पो मोगाळ बापा, सर्गींचो उंडो आमी घेतला. ह्या उंड्याचे घोटायेन सर्गींच्या मार्गार आमी तिरायेन फुडें वचूंक तुजे दूत आमकां जोतनायेन राखूं म्हूण आमी विस्वासान तुजे लागीं मागता. तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. सोर पदवेदादे बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मन तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून यात क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे ओळखा मिसाचे शेवटाचे आमी गायन गावया. आर्गां तुका सोमया E2 पान 70 आनी 6 E2 पेज 76. Tuka somia, arga tuka dolia, arga tuka, arga tuka,
nas suka